IAS ऑफिसर बी सगळे पळयता ते बिहार स्टेटींतल्यानूच चड सो थंय एज्युकेशन सिस्टम अशी कशी आहा इतले जरी आमी वायट गजाली आयकता थंयच्यान पण मोस्टली जे IAS ऑफिसर बी आसता ते थंयच्यान येता व्हडले टॉप ऑफिसर आसता ते स्टेटींतल्यान मूळ शिक्षण घेवन येयल्या ते एज्युकेशन सिस्टम अशी कशी आहा हे जे आत्तां म्हटलें तुवें लौकीक की ते बिहारांतले सगळे टॉप ऑफिसर्स जे आमच्या देशान आयज आसात तातूंतले 60% हे बिहारांतले आसतात. IPS आसत ते आसतात, IAS ते आसतात, IRS ते आसतात, सगळ्यो एडमिनिस्ट्रेटीव सर्विसीस बी आसात तातूंत. आनी हाजे वयल्यान एक लक्षांत येता की ते टॅलंटेड आसात, तांचे भितर कौशल्य आसा. अशें जे आसलेले हे सगळे बरे हे भुरगे आसात. अशें आसुनूय बिहार फाटीं कित्याक? हो प्रश्न आमकां सगळ्यांक पडटा. म्हाकाय हो प्रश्न आसा. हांवें ह्याच बाबतींत सगळ्या लोकां कडेन बिहारांतले IAS आसत, संगीत आसत, कला आसत, नाटक आसत आनी कितें आसत हे सगळ्या भितर सगळे बिहारी लोक फुडें आसात. बिहार फाटीं कित्याक? बिहारी लोक फुडें आसात. अशें कित्याक? हाजेर बसून एक सगळ्यां बरोबर चिंतन बी अशें करून एक कितें कितें करपाक मेळटा. इंडस्ट्रीत ही कशी येवपाक जाय, फार्मींग कशें जावपाक जाय आनी कितें 4 गोश्टी आसात, पर्यटनाचो विशय आसा. ह्या सगळ्या बाबतींत कांय कारणां खातीर हें मातशें फाटीं उरिल्लें आसा. पण म्हाका दिसता हळू हळू हें सगळ्या दृश्टीन बिहार फुडें सरतलें.